Swati Jesu naman Tuka tulog Jesu wandan Tuka Swati Jesu naman Tuka tulog Jesu wandan Tuka punya rupa lipom raula sakramenta rakonasa punya rupa lipom raula sakramenta rakonasa Swati Jesu nama Tuka tulog Jesu wandan Tuka. Sangatita Keshtanwara Samalvarta Jiniye poina Sangatita Keshtanwara Samalvarta Swati Jesu nama Tuka tulog Jesu wandan Tuka Swati Jesu nama Tuka tulog Jesu wandan Tuka. Antarantu Diwo Sata Achinyanantu Sanwaidita Antarantu Diwo Sata Achinyanantu Sanwaidita Swati Jesu nama Tuka tulog Jesu wandan Tuka Swati Jesu nama Tuka tulog Jesu wandan Tuka. Putran tuja matubu suwadaita masan tuja getai dita putran tuja matubu suwadaita masan tuja getai dita Swati Jesu nama Tuka tulog Jesu wandan Tuka Swati Jesu nama Tuka tulog Jesu wandan Tuka. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumyanchisu. Aradan tuka samyajisu. Vandan tuka sumyanchisu. Vandan tuka samyajisu. Naman tuka sumyanchisu. Naman tuka samyajisu. Mahima tuka sumyanchisu. Mahima tuka samyajisu. Stuti tuka sumyanchisu. Stuti tuka samyajisu. Vandan tuka sumyanchisu. Vandan tuka samyajisu. Pranipa tuka sumyanchisu. Pranipa tuka samyajisu. Aradan tuka sumyanchisu. Aradan tuka samyajisu. Aradan tuka sumyanchisu. Aradan tuka samyajisu. Aradan tuka sumyanchisu. Aradan tuka samyajisu. Jai Jai tuka sumyanchisu. Jai Jai tuka samyajisu. Jai Jai tuka Jai sumyanchisu. Jai tuka samyajisu. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो परत आई तरसो पवित्र दीस सुमियाच्या हजरपणांत आम्ही परत असाव सुमियाचो मोग अनुभव करूंक ताचो स्पर्श भोगूंक ताची आशिर्वादां जोडूंक आमी आयती आसाव तर मोगाळ भवन आणि बहिणीनो मुकलो थोडो वेळ या सुमिया संगत आमी करसिताना सुमियाक आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी देखया भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवया आमच्या सगळ्या जिवितांत या सुमियाक आमी अनुभव करया तसो मोग आमी साकया कीर्तनकारान म्हणल्या बरी साका आनी पळया सुमी कितलो स्वादीक गोड साका आनी पळया सुमी कितलो स्वादीक गोड या सुमियाक साकोंक या सुमियाक अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्या भावा आनी भयणी जुआंवचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 7 आमी वाचताना ताचे पयलेंचें वाक्य जेजून जायतीं आजापां गेल्लें प्रत्येक जावन 5000 लोकांक जेवण खाता म्हणसर पोट भरता म्हणसर जेवण दिल्लें आनी त्या देखून हो लोक जेजूक सोदून आसलो खाना खातीर पोटाची भूक थांबोवच्या खाना खातीर आनी त्या देखून जेजून म्हणलीं ती उतरां आमी उडासा काडल्यार नास जातल्या खाना खातीर वावुरचें न्ही बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणयेक बालतात असल्या खाना खातीर ही खाण मनशापूत तुमकां दितलो होय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आत्मीक तान बगोवचें खाण दिवचे खातीर सुमी ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी तस आमचें आत्मीक खाण आनी त्या देखून जुआंवचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 1 जेजू म्हणटा हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जीव उंडो हांव तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जीव उंडो आनी हो उंडो खाता तो सासणाक जी येतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस वय मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत केवल आमकां उंडो मात्र दिसता पूण ह्या उंड्यांत जेजू खरोच लिपोवन आसा आनी त्या देखून जेजून म्हणलें हांव जावन आसा जिविताचो उंडो जिवीत दिवच्याक ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी त्या देखून जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 10 वाक्य 10 थंय हांव सुमी म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक हांव आयलां वय मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या दोळ्यांक केवल एक उंडो मात्र ह्या साक्रामेंतांत दिसता पूण हो जिवीत दिवचो उंडो हो जीव उंडो ह्या संवसाराक सासणीक जिवीत दिवंक आयिल्लो तो बालता तसलें जिवीत दिवंक आयिल्लो तो उंडो तो सुमी जिविताचो उंडो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमच्या मुखार आसा त्या देखून हांवें सांगलें भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी ताका देखया आनी आमच्या भितर अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया ते देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया भावार्थाच्या दोळ्यांनी एक घडीभर आमी ताका अनुभव करया गेले त्या आयतारा त्या सुमियाच्या हजरपणांत आमी आसल्या
ताची आशिर्वाद आमी मागल्ली, आमची त्या सवा मागणी ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण केल्लें. आनी ह्या जिवी दिवच्या वोंड्यान फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमकां जिवी दिवन पोसलां, जिवी दिवन आमकां सांबाळलां, जिवी दिवन आमची जतन केल्या. आनी आज परत तो सुसुमी आमच्या मुखार आमचे संगी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत कोरोस आजार आसा. एक घडी बरो त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया, त्या सुमयाचो उपकार आमी आठोवया. कितलो व्हरतो मोग ताका म्हजो आनी तुजो, आमचो हर एकल्याचो, आमच्या कुटुंबाचो कितलो व्हरतो मोग ताका आसा. आमकां हर एकल्याक सांबाळटा, आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. हर एक घडी आमच्या बगलेक आसा, आमची दुखां तो पुसता. ह्या मारेकार पिडेच्या वेळार आकांत आमच्या जिवितांत आसतना, आमच्या कुटुंबांत आसतना आमच्या बगलेक एक धैर्यादी खांबो जावन आमचो सुमी आसा, आमकां सांबाळटा, चलयता. पिडा बादाक जाल्ल्या वेळार आमची जतन तो करता. एक आत्मीक दैहीक वैज जावन आमची पिडा गूण करता, धैर्य दिता. तसो सुमी आमच्या मुखार आसा. त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया, त्या सुमयाचो उपकार आमी आठोवया, ताका आमी अर्गां स्तुती आमी दिवया. ह्या आराधनाच्या सुरवेरेंत आमकां आनी आमचे सगळे कुटाम आज परत त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया, पांयांतळ आमी समर्पण करया. तो सुमी आमचो, तो सुमी आमचो, आमचो देव तो, खरोच जिवो देव तो, आमचे जिवीत चलोवन व्हरचो. आमकां त्या सुमयाच्या हजारपणाक हाडया, हजारपणाक आमी समर्पण करया. आमकां मात्र न्हय मोगाचें न्हू, आमच्या मोगाच्यांक कोण कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, समस्यांनी आसात, तांकांय सुमयाच्या पांयांतळ आमी ह्या आराधनेच्या सुरवेर समर्पण करया. तांचे खातीर ह्या आराधना वेळार आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जावन दादल्या स्त्रियेक लग्न जावन थोडेच दीस, थोड्याच म्हयने, थोडी वर्सां समस्ये, तांच्या मदें मनस्ताप, तांचे मदें सारकें उलोवन येना, संबंद बरो ना, असल्या काजारी जोड्यांकी त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. सबाज जाणां म्हजे लागीं, आमचे लागीं येतात, मागोवंक सांगतात, तांचे कश्ट दूख सांगतात. तसल्यांक आज प्रत्येक जावन सुमयाच्या पांयांतळा हांव आनी तुमी सगळां समर्पण करया. तांचे खातीर ह्या आराधना वेळार आमी मागया. आमचो देव आयकता, आमचो देव पळयता, आमचो देव आमकां दिता, आमकां दिता. त्या देखून ताणें म्हळां मागा, मागा आनी तुमी घेतल्यात. त्या देखून दामून बरोवन ओमतोच्या मापान तो दिता, इल्लेशें न्ही. आमी मागिल्ल्याचे सडीत मापान तो आमकां दिता. तसली पाथेनी बरवसो आमकां आसूंक जाय. त्या देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, संपूर्ण तरान आमकां, आमचे कुटाम, आमच्या मोगाच्यांक, प्रत्येक जण कश्टा दुखांत आसलेल्यांक, बेजारांत आसलेल्यांक, समस्या आसलेल्यांक, त्या सर्वांक त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आनी त्या सुमया कडेन आमी तांचे खातीर विशेश तरान ह्या आराधना वेळा मागता आसतना आमचो सुमी जिवो देव, खरो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आनी ह्या सुमयाक आमी आराधन करया, ताची आमी स्तुती करया. सर्गी आकाशार वयर सर्गी तो आमचो देव, ह्या भुमी पाताळांत आमचो देव तो, सगळ्या संवसाराचो तो देव तो. ताका आराधन मान फावो. वयर अंतराळार, सर्गार, भुमीचेर, ह्या सकयल आमचेर हर एकल्याची जतन कसो, आशिर्वाद शिवर वसो आमचो देव. सगळ्यांनी आसो आमचो देव तो आमच्या मुखार आसा. आनी असल्या देवाक आमी आराधन करया. म्हाका सर्वेस्परा देवाची खाक कळतो, ताची कृपा भोगल्ल्या विशयंत आमी एक साक्ष दिवंक आशेता. ह्या घडये पयल्या सुवातेर हांवें अनुभव जोडलो देवाच्या आनी फेल्याच्या मोगा विशयंत. पयत पुस्तक कीर्तन 103 पयले तावन पंचवाक्य म्हणटा, अज्ञ म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, मुझे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं.
आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताजे उपकार किदेंच विसरा नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा गूण करता, तुजो जीव पोणांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोग आसो आनी काकूळ दिसो मुकुट घालता. तुजी जीण बरो आपल्या देण्यांनी तो तुका ददोश करता. गारुडाच्या तरणाटपणा बरी तुजें तरणाटपण नवसरतलें. आनी म्हज्या जिवितांत ते सर ते अपराध बुकसून, सर म्हजी पिडा पयस कर, म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाचो जीव पोणांतलें राखलें सर्वेस्पर असो वर्तो मोग ह्या कडेन हांव नियाळूंक अपेक्षिता मोगाच्यान. एस वर्सा म्हळ्यार 2020 जुलय 14 म्हज्या जिवितांत एक आकांतसो दीस म्हूण सांगीत. कित्याक म्हळ्यार सकाळीं हांव कोरोना टेस्ट करूंक गेल्लो आनी म्हाका खंडीत धैर्य आशिल्लें म्हाका कांय ती पिडा आसचें ना म्हणून. कित्याक एक 2-3 दिसां पयलें कोंकली आशिल्ली, दुसऱ्या दिसा एक ताप आशिल्लो, मागीर तयलें कांय व्हडलें कांय ताप कोंकली कांय नातिल्ली आनी हांव चिंतिल्लें म्हाका कांय ना म्हणून. तरी पूण टेस्टाक गेल्ल्या वेळार रातीक म्हाका रिपोर्ट येता कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून. कुडले म्हाका एक तरासो आकांत भोगलो. आकांत भोगूंक कारण पिडा येता वेता, पूण त्या पिडेंत ह्या माध्यमांनी वॉट्सॅपार कितें दाखयलां तें म्हळ्यार तें पळोवन तें आयकून एका तराचें रिगानांतलें गिरिकता. आनी सत सांगचें जाल्यार लगभग जुनाच्या 11 एकल्यान म्हाका दैवीक संदेश दिल्लो. कितें म्हळ्यार म्हाका कोरोना पिडा येवची आसा, म्हज्या पत्नीक येवची आसा आनी पत्नीक ते विशेश तरान एफेक्ट जावचें साध्यात आसा म्हूण सांगलें. आनी तवळ म्हजी पत्नी मुस्त रडली. रडलें म्हळ्यार मुस्त रडली. कित्याक म्हळ्यार जिवाक आकांत आसा म्हणटा आसतना. आतां म्हाका आसा म्हणटा आसतना म्हाका भोगलें तर आनी मुखार कितें. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं म्हाका वचोंक म्हणून वकाल म्हजी आस्पत्रेक वचोंक तेज्या पुरा खड्डाय जावन आसलें. घरांत पुरा ट्रिटमेंट करूंक अवकाश नासलो. आतां पुरा घरांत ट्रिटमेंट करूंक अवकाश आसा. देखून आस्पत्रेक वचोंक वस्तू इस्त्री आसतना हांवें सांगलें इस्त्री कांय गरज ना. कित्याक म्हळ्यार हांव सूट घालून गेल्यारय म्हाका पळयतलो व्यक्ती कोणी ना. एक अस्पृश्य बरी ही पिडा आयल्या वेळार लोक आमचे तोंड पयस धांवता आनी आमकां कोणी पळोवंक तयार ना. आनी हांवें सांगलें आमी 5 जाणां या. म्हजी आवय आसा, म्हजी बायल आसा, म्हजी भुरगीं आसा दोगां. हांवें सांगलें आमी सगळ्या आस्पत्रेक या, तुमकांय आमी टेस्ट करया. जर तर आसा जाल्यार मागीर समस्या ना थंय आमकां ट्रीट करयेत. कित्याक म्हळ्यार आमकां पयलीं एक संदेश आशिल्ल्यान. आनी त्या दीस सकाळीं आमी आल्तारी मुखार सांगत आमी मागणें करता आसतना म्हज्या पत्नीक एक दैवीक संदेश आयलो. आनी ती म्हणाली हे देवाची महिमा तुज्या जिवितांत देखच्या बसत आनी देवा लागीं संबंध तुका जोडच्या बसत, लागशिल्ल्यान संबंध जोडच्या बसत ही एक गडीस जावन आसा म्हणालें. आनी उपरांत आमी सकाळां आस्पत्रेक गेल्या आनी थंयसर हांव थोडे दीस आशिल्लो, म्हजें कुटुंब थोडे दीस आशिल्लें. आनी ह्या वेळार पयले सुवातेर हांवें पळयलो तो त्या कुटुंबादारांचो मोग. शुक्रारा म्हळ्यार 11 तारीखेर म्हाका सांजेर येयल्ली कुंकली आयिल्ली. शेनवारा हांवें सकाळींच म्हज्या कोण एक मोगाचे व्यक्ती आसा तांकां वैद्यकीय व्यक्तीक विचारलें. ताका तें म्हणालें लक्षण मेळ्ळ्या कुडलें जाल्यार टेस्ट केल्यार कांय मेळ्ळें, 2-3 दिसां उपरांत आयल्यार कळटा म्हणून. पूण शेनवारास एक इल्लोसो ताप 99 म्हळ्यार 98.6 आसा जे 99.67 तशें पुरा हे 100 म्हणसर एक ताप येवंक सुरू जालो. पूण एकाच दिसान तो रावलो. पूण ह्या वेळार इतलें आसल्यार हांवें सांगलें हें कांय आसूंक पुरो म्हणटा आसतनाय म्हज्या कुटुंबाच्यांनी म्हाका खंयच्याय रितीर तिरस्कार करनासतना नॉर्मल आशिल्ल्या बरेंच मोगान तांणी ट्रीट केल्लें. म्हाका एक वर्ते ददोसकायचें जावन आसा. जावंक पुरो म्हज्या भावान वनयेन तांणी ती आस्पत्रेक आपूण व्हरता म्हणून मुखार आयिल्लें तें दृश्य. म्हज्या आस्पत्रेंत आसता आसतना हांव
म्हज्या भावाच्या कुटुंबान म्हज्या व्हडल्या भयणीच्या कुटुंबान तवळ तवळ म्हाका म्हज्या आस्पत्रेक कण जेवण दंडिल्लें ती गडिता म्हाका नियाळत आसतना निजायकी तो एक मोग आमच्या कुटुंबांत तशेंच म्हज्या भाव भयणींनी दाखयल्लो तो मोग म्हाका वर्त्या रितीर एक साकोवंक एक अवकाश तो लाभलो जावन आसा. दुसऱ्यान थंयसर हांव आस्पत्रेक येता आसतना फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलाक येता आसतना हांव चिंतून गेल्लो म्हाका आतां खंय एक कडेन घातां सिदा वचून घालतात म्हणून. पूण व्हड अजाप म्हाका पळोवंक मेळ्ळें कितें म्हळ्यार थंयसर म्हाका एक स्वागत करूंक एक टिमूच आसलें 5-6 जाणां आसलें आनी हांव येता आसतना म्हाका व्हडल्या मोगान ताणें स्वागत केलो. मात्र न्ही म्हजे कडेन एक स्वाभावीक एक नॉर्मल रितीर उलोवन नॉर्मल रितीर म्हजें तें चलोवन आनी बऱ्या रितीर म्हजें तें स्पंदन कर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक तें स्पंदन करन म्हाका ताणें रुमाक आपोवन व्हेल्लें तें एक दृश्य आतां चिंतता आसतनाय म्हाका एक विशिश्ट म्हणून बघता. तेच प्रमाणे आस्पत्रेन हांव रुमांत आसतना तरी डॉक्टरांची सेवा जावंक पुरो, नर्सांची सेवा जावंक पुरो, या इतर व्यक्तींची सेवा जावंक पुरो. उरल्या पिडेक कशी ती एक ट्रिटमेंटा वेळार आसता पळय तशें कांय कोणी दावनात तवळ तवळ येवचें आशिल्लें, तवळ तवळ पळोवचें आशिल्लें, विचार करचें आशिल्लें आनी तेंचें स्पंदन तें विशिश्ट जावन आशिल्लें. मुस्तू कालें म्हाका एक अजाप म्हूण बगलें. तेच प्रमाणे आस्पत्रेचो डिरेक्टर जावं दी, आडळतेदार पदराक जावं दी, तवळ तवळ म्हाका फोन कर तुजें कशें भलायकी आसा म्हूण म्हाका धैर्य भरतलें आनी ताणें दाखयल्लो तो मोग. हांव कित्याक हें सांगता म्हळ्यार साबार फावटी आस्पत्रेक येता आसतना एके तरेची खाऊ जेणी आसता, कितें जायत खालें जायत गे म्हणून. पूण असलें एक गडीत क्रिस्ती मौल्य आदारीत आसच्या एक फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलांत आशिल्ल्यान मात्र असलो एक मोग आमकां पळोवंक शकत. आनी म्हाका तें वर्तें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका तो मोग त्या माध्यमांनी पळयल्या त्या दृश्या वरवीं आनी उरल्यांनी सांगल्या वेळार अशें जाता तशें जाता म्हूण सांगलें आयकून हांवें चिंतलें म्हाका आतां एक मुल्याक एक पडटा तवळ केदाळ गेपटी येताली म्हजे कोणी विचार करचे नात तशी एक चिंता पाठोवन गेल्ल्या कडेन थंयसर म्हाका एक स्वाभावीक रितीर एक हॉटेलान लॉड्जान रावल्या कशें एक कडे कडे इसारन आमचे एक विचार विनिमय करन एक मोगान पळयतात गे ताची की वर्त्या रितीर मोगान थंयसर पळयलें तें रीत पळयता म्हाका उरतो संतोश म्हाका भोगलो. ती जावन आसा देवान मुजेर दाखयली ती वर्ती कृपा. कित्याक इसाया प्रवादीच्या 43 दुसऱ्या वाक्यांत आमी पळयता तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय, उज्याचो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात. जावंक पुरो एक मरेकार पिडाई जावंक पुरो आनी ह्या पिडेन सगळे पयस जावंक पुरो. पूण सर्वेस्पराची मजत आमचे कडेन आसता आसतना तसली एक आमकां बोगाप हें नासल्या बरें. सर्वेस्पराची खाकुळत आनी कृपा म्हजे थंय सदांच आसली म्हणून सांगूंक म्हाका देवाक अर्गां दिवंक म्हाका उरतो दादोसकाय भोगता. जुलय 16 तारखेर निजायकी आणकी चड म्हाका आकांत असो दीस. कित्याक जुलय 16 तारखेर रिपोर्ट आयलो म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक, म्हज्या आवयक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या दोगां भुरग्यांक तांकांय कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणलें टेस्ट रिपोर्ट आयलो. आनी स्वाभावीक तरान हांव मस्तू आकांतलो, इतलो आकांतलो की थंयसर आसली सिस्टर्सांनी तेंची पुरो पळोवन फुडलें म्हाका ECG ताजे उपरांत BP आनी कालें पुरा टेस्ट करूंक पुरा काण गेलें. पूण हर एक नॉर्मल आयलें, देवाच्या दयेन मस्तू नॉर्मलच आयलें. तें ताकाय हांव देवाक अर्गां दितां. कित्याक म्हाका आकांत म्हळ्यार म्हजी आवय 82 वर्सां प्रायाची, डायबिटीस तिका आशिल्लें, म्हज्या पत्नीक डायबिटीस, तेच प्रमाणे BP आनी इतर तिका पिडा तें आशिल्ली. आनी ह्या वेळार स्वाभावीक जावन आसा कितें घडटा गे म्हणून. आनी त्या दीस रातीक म्हाका म्हज्या एका बेंगलोरच्या मागण्याच्या इश्टान म्हजे खातीर वॉट्सॅपार एक संदेश घालो. कितें म्हळ्यार म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक पसत मागा जाय म्हणून. आनी अशें साबार हजारो लोकांनी, हांव सांगता साबार हजार लोकांनी, कित्याक म्हळ्यार तितल्या जाणांनी मागलां. आमच्या देशीच्या गवळी बापांनी ताणें फोनार म्हाका मागलां, उरल्या गवळी बापांनी म्हाका मागलां, मुस्तू जाणां पाद्र्यापांनी, धर्म भयणींनी, लायक भावार्थ्यांनी
सैत्य जाणांनी मागला, आमच्या विविध मागण्याच्या बांगड्याच्या मुखेल्याने मागला आणि इतल्या बळादीक ते मागणे जावन आसलें की म्हज्या कुटुंबाचे 4-5 दिसांनींत डिस्चार्ज जावन गेली. कित्याक मागण्यांत बोळ आसा, मागण्यांत एक व्हडलें बोळ आसा आनी म्हाका व्हडलो संतोश त्या लोकांचे इतले व्हडले मागणे की म्हजो एक भाऊ एका आश्रमाक येता आसतना थंयसर ती पाप न्हिदोन आसात, तिनशे पिढे आसत, ती सार आसली तुजो भाऊ कसो आसा, आमी ताजे खातीर मागोन आसा. पळया तो एक मोग आनी त्या भितरल्या माद्रेक घेत आसतना ताणें मागिल्लें म्हाका गुर्त आसता, मागचें ताणें पुरो गुर्त आसा, तरी पूण ताणें कसाय कर धाडला. म्हळ्यार हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार असलो एक मोग, पेले असो मोग सागचें तसलें एक व्हडलें म्हाका एक अवकाश लाभलो म्हूण सांगेन. देवान म्हाका दाखोवन दिलें पेले असो मोग कशें लोक आमचो मोग करता. आमी मात्र मोग करता आसतना फाटीमुखार पळयता तरी लोक आमचे मसत निजायकी मोग करता. देवाचो मोगय व्हडलो जावन आसा, आमच्या फेल्यांनी आमचे पासत देवचो मोग व्हडलो जावन आसा. हांव कित्याक हें सांगता म्हळ्यार देवाची कृपा, देवाची सकत ह्या मागण्या मुखांत सबार जाणांनी मागल्या मागण्या मुखांत ती विशिश्ट तरान कार्यगत जावंक पावली. म्हजे घरचीं 500 दिसांनी डिस्चार्ज जालें सोमा, पूण हांव मागीर थोडे दीस आसलो आनी म्हजे ओट्टार एक अनुभव हांवें सांगचो तर पवित्र आत्म्याचें एक विशिश्ट काम म्हज्या जिवितांत हांवें देखलें आनी तें जावन आसा. हांवें सांगलें 16 तारखेर तो रिपोर्ट आयिल्ल्या वेळार म्हाका मस्तो आकांत जालें की सगळी रात म्हाका न्हीद ना. सत्य सांगलें सगळी रात न्हीद पडोना. पूण 17 तारखेर सकाळीं एक व्यक्ती बेंगलोरतावन फोन करून सांगूंक लागलो म्हाका पवित्रत्वाचो संदेश आसा, तुका मागा जाय म्हणून. देखून हांव मागता म्हणालो. हांव कंप्लीट थकोन गेल्लो, कित्याक म्हळ्यार न्हीद ना, जिबेक टेस्ट ना आनी एक तरेच्या त्या संदर्भार ह्या व्यक्तीन ताका हांवें पळोवंक ना, येदोळ हांवें ताजे पयलीं हांवें उलोवंकय ना, पयले फावटी उलोवचें, पयले फावटी ताणें म्हाका फोन करचें आनी त्या व्यक्तीन मागल्या वेळार म्हाका संपूर्ण तरान एका तराचें न्हीद आनीक गेल्ले बरें म्हळ्यार एकदम फ्रेश जालें आनी जिबेक टेस्ट आयली आनी बऱ्या रितीन सकाळीं उठून कापी पिवंक शकलो. सांजेर हांवें ताका हांवें 1-2 फावटी पयलें मेळिल्लो, ताजें कशें फोन नंबर कारण ताका एक हांवें सांगलें मागोवंक म्हणून. त्या एका व्यक्तीक फोन केलें, तोय बेंगलोर सोतो जावन आसा, तो आनी ताजे पतीन दोगूय मागण्यांत आसचीं. आनी तांकां फोन केल्ल्या वेळार ताणें सांगलें, मागता आसतना सांगलें, भावा हें पिडेस्ताचें हांतोळ जावन आसा, मोरणाचें हांतोळ न्ही. आनी ही संदेश आमी सकाळीं मागता आसतना आमकां हो संदेश आयला. जाय जाल्यार आमच्या वेबसायट जाल्यार तुवें चॅक करीत म्हणाली. म्हळ्यार ती सकाळीं टंग्साचेर ती मागतात, वेबसायटार मागता आसतात आनी ते तांचो संदेश आयिल्ले आसतात. आनी म्हाका रातीक हांव मागता आसतना तांचे कडेन मागोवंक सांगता आसतना तांकां पवित्र सांगता सकाळीं तुमकां आयिल्लो तो संदेश ह्या व्यक्तीक सांगा. आनी ती सांगतात तुका कांय जायना, तुका सर्वेस्परा देवान एक मिसांव दिला, ते मिसांव कंप्लीट जाता म्हणसर तुज्या मुखांत तो कंप्लीट करता, तुवें कांय भिवची गरज ना, एक केवल पिडेस्ताचें हांतोळ मात्र. मागीर हांवें चॅक करूंक म्हणून वेबसायट ऑन करून पळयलें. तांचे वेबसायट ऑन करून पळयता आसतना थंयसर करेक्ट सकाळीं थंय मेसेज येता आनी ते मेसेज सांगता आसतना सांगतात तूं हे मेसेज आयकोचो व्यक्ती हांगा आयकता की ना म्हणून आमकां गुर्त ना, पूण एक मेसेज येवन आसा म्हणून. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें पयलींच तो जाणा. हांवें फोन केल्लें रातीक, पूण मेसेज येयले तांकां सकाळीं आनी रातीक हो मेसेज करतना म्हणटात सकाळीं आमकां आयिल्ली मेसेज ती तुका म्हणून आतां आमकां पवित्र आत्मा सांगून आसा म्हणून. हें जावन आसा हांवें आनी तुवें फांतयेवच्या बाप्तिस्म मुखांतर हांवें तुवें स्विकार केल्ल्या पवित्र आत्म्याचें व्हडलें काम निजायकी व्हडल्या धदोसकायाचें. आनी थोड्या मागण्याच्या व्यक्तींनी म्हाका मागोवन सांगलें कितें म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत मुखल्या मिसांवा खातीर एक तुका येवंक जाय, तुवें एक अनुभव जोडूंक जाय आनी ह्या वरवीं सर्वेस्पर देव तुका मुखल्या हंताक आपोवन व्हरता म्हणून. हांवें सांगलें तें कशें जावचें, आका न्ही ताका कितें संबंद घे म्हणून विचारलें. ताका ताणें सांगलें सिराकाचो 2रो अध्याय 1 ते 6वें वाक्य वाचूंक सांगलें.
आनी तें वाक्य अशें म्हणटा, म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार टाळणेक तयार राव, प्रामाणीक काळजसो जा आनी थीर राव, आनी विघ्नाच्या वेळार भियेनाका. तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका व्यंग मार आनी ताका साणेनाका. जें सगळें तुजेर येता ताचो स्विकार कर. तुज्या कश्टान सोंसणीक जा, कित्याक भांगार उज्यान घालून तापसतात आनी देवाक मानवतल्या मनशांक कश्टाच्या आकट्यांत. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वटेन चल आनी ताचेर भरवोसो दवर. आनी ही उतरां वाचता आसतना थंयसर संदेश एक हांवें आतां लास्ट वाचलें बरी आसा. नीट वटेन चलूंक सर्वेस्पर देव आमकां उलो दिता. आमी जर तर देवाची सेवा करूंक अपेक्षिता थोडी घडीत आमच्या जिवितांत घडटलींच आनी ती आमच्या बऱ्याक ती घडटात. आनी थोड्या व्यक्तींनी सांगलें, वो तुजो ऐन वेळ आतां जाणा आसून वा नेणा आसून केल्ल्या सर सुखी बसत तूं एक तुज्या अंतस्करणाची परीक्षा करना, तपासणी करना, नियाळना, बोगसाणें मागोवंक उलो दिलो. आनी हांवें अशेंच कित्याक म्हळ्यार आस्पत्रेंत बेड्डार बसलें दुसरें कांय काम ना. उरल्या दिसांनी नाका नाका म्हळ्यार सकाळीं तो सांजेर आमी बिजी आसता. पूण हांतरुणार आसता आसतना दुसरें कांय काम ना. बरें करना, अंतस्करणाची तपासणी करूंक एक वेळ मेळ्ळो. खंयसर आमी सुकोवन पडल्या थंयसर सर्वेस्परा लागीं बोगसाणें जोडूंक परतो एक म्हाका अवकाश लाभलो. आनी थोडें सांगलें, हांव मागणें करतां तर कित्याक अशें पुरो पिडा येवंकचें साध्य. मागणें करनातल्यार म्हूण सांगता सोमाव तूं मागणें करताय, देवाचें उतर म्हणटाय तरी कित्याक पिडा येवंक साध्य. पूण हाका स्पश्ट उतर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार हें सवाल साबार जाणांक येता. जावं पुरो मुस्त पाद्र्यापांक, धर्मीक भयणींक, लायकांक, जाय तितले मागण्याच्या मनशांक कश्ट येतात, पिडा येतात आनी ते सवाल विचारतात म्हज्या जिवितांत कित्याक अशें जाता म्हणून. आनी ताका जवाब पवित्र पुस्तकांत तिमोथेच्या दुसऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 12वें वाक्य म्हणटा, जेजू क्रिस्त थंय भोक्तीन जियोंक खुशी व्हरतल्यांक, परत सांगता, जेजू क्रिस्त थंय भोक्तीन जियोंक खुशी व्हरतल्यांक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेच. तेच प्रमाणे स्वामी जेजू क्रिस्त मातेवाच्या 7व्या अध्यायान 24 आनी 27 वाक्यांत घर बांदच्या विशयान सांगता. आनी जो कोण आपल्या उतराचेर घर बांदता तो काडपाचेर घर बांदल्या बरी, आनी जो कोण आपल्या उतराचेर बांदिना तो रेवेचेर बांदल्या बरी. वारें पावस जड वाऱ्याने येत आसतना त्या दोनूय घरांचेर येता. जेजूच्या उतरांचेर बांदल्याचेर येता, जेजूच्या उतरांचेर बांदिनातल्यांचेर येता. दोनूय घरांक आवडटा. पूण व्यत्यास कितें म्हळ्यार जेजूच्या उतरांचेर जो कोण जिवीत बांदून येता ताचें जिवीत ह्या कश्टा वरवीं, संकश्टा वरवीं कितेंच बादाक जायना. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, तरी पावस वतलो, हांव सडलें, जड वरें वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोवन पडना, कित्याक ताजें बुन्याद खडपार घाल्ली. त्या देखून मोगाचें न्हू, तुमकांय तुमच्या जिवितांत मुस्तमुटीं कश्ट येवंक पुरो, पिडा येवंक पुरो, पूण उडास दवरया आमकां कित्याक देवान सांडला म्हणून न्ही. देव आमचे ओट्टूत आसा, देव आमचो मोग करता, देवाक आमचो संबंध ताजे ते आणखी लक्षिल्ले जावंक जाय. आनी त्या देखून आमचे थंय कश्ट येवंक पुरो, आमकां पिडा येवंक पुरो, आनी ह्या दवरी आमी देवाक आणखी लक्षिल्लें जातले आनी आमचें जिवीत तो बांदून हाडण्याचा जावन आसा. आनीक हांवें पळयल्लें जावन आसा मोरयेचें मयेचें बेसांव. हांवें सांगलें आस्पत्रेंत हांव लगभग 13 दीस आशिल्लो आनी हांव चिंता एके दाडांत डिस्चार्ज जावन एक लक्षण बदलतना अनेक लक्षण येता, अनेक लक्षण येता, अनेक लक्षण येता कोरोना पिडेचें. आनी एके दाडा हांवें एकल्या मागण्या करता दिसलें आळेसे भशेन जावन तसा केदाळ आतां भायर येवचें केदाळा गे म्हणून. आनी थवळ तो म्हणालो, मोरी माई सांगता ताका म्हळ्यार गिफ्ट ऑफ विशन आसा, तो म्हणालो मोरी माई म्हाका दिसता तुज्या हात धरन तुका आस्पत्रेंत भायर हाडचें आसलें म्हणून. आनी तशेंच घडलें. 2-3 दिसांनीच म्हाका डिस्चार्ज आयलें आनी हांव त्या आस्पत्रेंत हांव समाधानेन हांव भायर आयलो. त्या खातीर हांव सर्वेस्परा देवाक अर्गां दितां. मोरये मायेक हांव आभारी जावन आसा. म्हजे बसत मागिल्ल्या साबार हजारो लोकांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तुमकां सगळ्यांकी जो कोणें म्हज्या बसत मागल्यात
म्हज्या बसत विविध वावर केला तांकां सगळ्यांकी हांव आभारी जावन आसा. पूण आखेर करच्या पयलें हांव सांगूंक आशेतां वो पिडेचो कितें अनुभव म्हज्या कुटुंबाक आनी म्हाका जाल्ल्या पिडेचो अनुभव निजायकी म्हाका एक अत्मीक पयणा बरी म्हळ्यार एक स्पिरिच्युअल जर्नी बरी जालें. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आवयक 82 वर्सां डायबिटीस आसा जाल्यारय सगळ्यांच्या मागण्यान 5-6 दिसांनी ती भायर आयली, कांय एफेक्ट जावना. म्हज्या पत्नीकी हांवें सांगलें डायबिटीस BP आनी पुरो आसा तरी पूण ताका कितेंच बादाक जावना. त्या भायर आयल्या उपरांत हांव घरा आयल्या उपरांत सांगता आसतना ते म्हणटा हांव घडयेन घडये हांव मागोन आसलें, देवा कडेन मागोन आसलें. म्हळ्यार ताका आमकां संदेश आयलो इल्लें डेंजर आसा म्हणून पयलें सांगलें हांवें. पूण ते घडयेन घडये मागोन आसलें आनी त्या मागल्या वरवीं सर्वेस्पर देवाच्या मजतीन ताका खंयचें सिमटम्स येवना. ताका कांय पॉझिटीव म्हूण दाखयतलें तरी ताका खंयचेय सिमटम्स येनातले, ताका कांय एफेक्ट जावना, ताका आरामशें तें आसलें. अशें सर्वेस्परा देवान केल्ल्या त्या ताणें दाखयल्या त्या काकुळतेक आनी कृपेक ताज्या महिमा हांवें देखिल्ल्या वेळार हांव कितें ह्या घडयेक सांगूं. कीर्तन 145 9-12 वाक्याच्या उतरांनी हांव देवाचो उपकार वावरता आनी सांगता सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताज्या रस्त्यांचेर आसा ताजी दया. सर्वेस्परा सगळ्यो तुज्यो रचना तुका अर्गां दिवं, तुजे भक्त तुजी स्तुती करूं, तुजे राजवडकेची महिमा ते वर्णू, तुजी पदवी ते परगट करूं. अशें सगळ्या मनशांक कळी जाताली तुजी वर्ती कृत्यां आनी तुज्या राजवटाची परजळीत महिमा. देवाक जावं सर्वेस्परा जावं अर्गां होगळाप आनी महिमा ताका हांव आभारी जावन आसा. धर्मदूताच्या कृत्यांत 3ऱ्या अध्यायांत पयल्या तावन 10व्या वाक्यांत एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दोनपरा उपरांत 3 वरां जाताले त्या मागण्याक देवळाक वेताले. तवळ जल्मा तावन थोंटो आशिल्ल्या एकल्या उखलून व्हरताले. देवळाक वेत्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवटा सरशीं दिसपडतें ताका हाडून दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगांय ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो थोंडो आपणाक कांयपुणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवा पेद्रून ताका म्हळें रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताज्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताज्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोवाळ आयलें. तो सट्ट करून उठून उबो रावलो आनी सोलोंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवळान भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवळाच्या सुंदर दरवाजा सरशीं बसतलो तो भिकारी वस्तू म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. हांगासर हे आमी जायते फावटी वाचलां. एक आमी नियाळ केलो तर त्या थोंट्याक पांय आशिल्ले तरी पूण ताका सोलोवंक जायनातलें. ताका उखोल हाडून खंय दवरतले? सुंदर दरवाजा लागीं ह्या गेटी लागीं हाडून दवरतले. उरलो लोक पुरा मिसाक ह्या मागण्याक थंयसर येतलो. आनी आमच्या जिवितांत एक घडी आमी नियाळ पळयलें जाल्यार हर एकली आमी जल्मातना पांय आमकां आसतात, पांया समेत आमी जल्मात. तरी पूण आवयच्या गर्भांत सोलोन आयलो व्यक्ती कोणी ना. सोलोन आयलो व्यक्ती कोणी ना. कित्याक म्हळ्यार ते पांय उपयोग जावनात. खेदाळा ते पांय दीस वेता वेता त्या भुरगें वाडत वेता आसतना उपयोग केले की थवळ तें भुरगें इल्लें पडोवन उठोवन सोलोवंक शिकता. उपरांत वाडत वेतना धांवोंक शिकता. आनी थोडी प्रॅक्टीस करना इतलें फास्ट चलतात की इतलें फास्ट धांवतात की तांकां बहुमानी लागता. आतां म्हज्या आनी तुज्या जिविताक आत्मीक जिविताक हें कशें लागू जाता? हांव आनी तूं
जल्मून थोडेच दिसांनी ल्हान बाळ जावन आमकां त्या इगर्जेन हाडून येतात. पवित्र स्नान आमकां दितात आनी ह्या पवित्र स्नाना मुखांत्र म्हाका आनी तुका पवित्र आत्मो लाभता. पवित्र आत्मो लाभता आनी हो पवित्र आत्मो लाभला वय आमचे कडेन आसा वय, पूण कितलो ताजो म्हत्व आमी जाणाव, कितलो आमी तें कार्य गतकन केलां म्हणलें आमी एक मोठ्यान नियाळ करचें भोव गरजेचें. अशें सांगतात, तुमी जाणा आसात, मुस्तुपी आयकलां जावं की बरो आफ्रिकांत एकलो व्यक्ती आशिल्लो, ताजे कडेन बरो जागो आशिल्लो, ताका डायमंड मेळाचे म्हणून भारी आशा, आनी डायमंड मेळाचे म्हणून आसलो आपलो जागो विकून पयशे लेखा गांवाक येता, भाड्याच्या घरा रावता आनी सगळे न्हिदल्यान सोदता 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 खंय म्हणी आपणाक डायमंड मेळात गे म्हणून. आनी कितलीं वर्सां गेल्यार त्या व्यक्तीक डायमंड मेळना. पूण जागो काणयल्लो तो कोण व्यक्ती आसा, तो एक दीस कृशी करता आसतना ताका कितेंगी फातर लागले बरें जाता आनी तो फातर लागून पळयत आसतना इल्लो उज हाडटा, तो हाडटा आपल्या घरान तो दवरता, एक कुडको हाडटा थंयसर घरान दवरता, मुस्त आसत तरी पूण एक कुडको हाडटा आनी घरान दवरता. एक दीस ताज्या घरा पाद्र्या येता आनी अशें उलोवन आसतना म्हणटा, आनी तो खंयचो तेंका आले म्हणटा, तो म्हज्या फाटल्यान मेळ्ळो, तो बार एक उजाळसो फातर देखून सुबीत आसा म्हूण हांगा दवरलो म्हणून. आनी त्या पाद्र्यापाक ह्या डायमंडा विशीं माहीत आशिल्ली आनी तो म्हणटा, हो मोलादीक डायमंड खंय आसा पळया म्हणटा. पळयतना सगळ्या इतल्यान व्हडल्या जाग्यार तें डायमंडाचें व्हडलें विस्तारण थंयसर आसा. आनी तो व्यक्ती मोगाच्यानो, तो व्यक्ती इतले पुरा मोलादीक डायमंडाचो आसलो व्यक्ती एकदम ग्रेस जावंक पावता. आतां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसचो तो पवित्र आत्मो, म्हजे थंय आनी तुजे थंय पवित्र स्नाना मुखांत आसचो तो पवित्र आत्मो त्या डायमंडाचे की कितले की चड मोलादीक जावन आसा. तो सगळे सृश्टीर आशिल्लो तो पवित्र आत्मो, सगळ्या ह्या संवसारांत कितें पुरा बरें आसा, पर्वत जावंक पुरो, नेकेतां जावंक पुरो, कितें पुरा हांगासर बरें बरें आसा, विविध भांगार ह्या इतर खनिज संपत्ती पुरा तें त्या पवित्र आत्म्यानसर आशिल्लें. आनी तो विशिश्ट बळादीक विशिश्ट शक्तिवंत आनी कितेंय करूंक शकता. असलो पवित्र आत्मो म्हजे भितर आनी तुजे भितर पवित्र आत्मो आसा. ह्या पवित्र आत्म्यातय आसल्यारय हांव आनी तूं वास्तवीक तरान कार्याळ जावन ताज्या सांगातपणान जियोवन ताजे सांगाता आमी चलोवन आसा गे म्हणलें एक सवाल. कशें थोंट्याक पांय आशिल्ले तरी पूण तो चलोवंक शकना, एका आवयच्या गर्भधारणेच्या भुरग्याक पांय आसात तरी चलोवंक शकना. आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा तरी पूण त्या पवित्र आत्म्यातय क्रियाळ आमी करनातल्या वरवीं आमी चलोवंक शकना त्या पवित्र आत्म्याच्या सांगाता. आनी त्या देखून हांवें आनी तुवें पवित्र आत्म्याच्या सांगतपणान जियोवंक आव्हान तुवें शिकल्या तर आमच्या जिवितांत वट्टें आमी साधन करूंक पावता. आनी कशें साधन करयात, कित्याक म्हळ्यार जर तर म्हजें तें आनी तुजें तें पवित्र आत्मो आसा, जाय तितलें बरेंपण, जाय तितली समृद्धी, जाय तितलें आशिर्वाद, जाय तितलें बरेंपण घडोवंक साध्य आसा. कशें करूंक साध्य आसा, पयले सुवातेर पवित्र आत्म्यातय संबंद आमी दवरूंक जाय. संबंद दवरूंक कशें साध्य म्हणलें सवाल. थोड्यांक गिफ्ट ऑफ टंग्स आसा आनी थोडे म्हणटात पवित्र आत्मो म्हळ्यार परव्या वरी आयलो, उज्या रुपार आयलो, वाऱ्या रुपार आयलो. उडास दर्या मोगाचें न्हू, ती सकत न्ही, ती एक वस्तू न्ही, पवित्र आत्मो एक व्यक्ती जावन आसा. आनी ते व्यक्ती म्हणून हांवें तुवें चिंतल्या वेळार मात्र ताचे थंय संबंद दवरूंक साध्य आसा. मस्त जाणांचे चिंता टंगसार मागल्या कोडले ताचे थंय पवित्र आत्मो आसा, ताचे थंय बरो संबंद आसा. ताणें कांय हिलींग जालें, ताचे थंय पवित्र आत्म्याचे बारी संबंद आसा. बरें करून देवाचे उतार वांटले, पवित्र आत्म्याचे संबंद बरें आसा. ताका आनी पवित्र आत्म्यातय संबंद आसच्याक मस्त व्यत्यास आसा मोगाचें. पवित्र आत्म्याची ही पुरा देणी जावं करूं देवाचे उतार बऱ्या रितीर वांटचें, देवाचे गिफ्ट जावन आमी टंगसार मागचें,
हिलिंग जावचें डिलिव्हरन्स जावचें हें पुरा देवाची एक देणी पवित्रत्वाची देणी. जर तर म्हाका एकलो इश्ट खार दिता जाल्यार म्हजे कडेन खार सेयता जाल्यार तो खार म्हजें इश्ट जायना. म्हजे कडेन खार आसा वय ह्या ताणें विविध वस्तू दिल्यार जावंक पुरो, म्हाका गिफ्टां दिल्यार जावंक पुरो, पूण ती गिफ्टां म्हजो फ्रेंड न्ही. फ्रेंडत गिफ्टांत त्या देखून आमी उडास दवरूंक जाय पवित्रत्मतेन हांवें आनी तुवें संबंध बांदून हाडला गे म्हणून. मुस्तुमुटी आमचे सांगाता आमच्या पवित्रत्व आसा तरी आमी संबंध आसना. चिंत्या व्हंकल न्हवरो एकत्र घरा रावतात, एकत्र घरा जियेतात, तरी पूण मुस्तू जाणां संबंध ना. म्हजे कडेन कावन्सिलिंग ह्या कल्याक मॅरेज प्रॉब्लेमाक येता आसतना थोडे पटी स्त्रियो सांगतात म्हाका खाण जेवण बरें दितात, म्हाका बरें करना, घर रावोंक आनी आसा, वेहिकल आनी पुरो आसा. म्हजो घोव कडेन आपूण उलयल्यार आळे तुका गोंयले गेले समाधान ना. कित्याक म्हळ्यार तोय सांगता आळे ताका कितें तुजें घर दिलां, ताका बरें कर खाण जेवण दिलां, ताका वस्तू पुरो दिल्यात आनी खालें दिवचें. पूण बायल म्हणटा म्हाका पोती थंय ह्या गोवातय एक संबंध तवळ तवळ म्हजे कडेन उलोवन म्हज्या बोगणाक एक मान दिवन एक संबंध म्हजे थंय आसूंक जाय. म्हजे लागीं पोतयेक उलोवंक टायम ना, म्हजे लागीं पोतयेक म्हज्या न्हवऱ्याक ताका म्हणजे बोगणां अर्थ करूंक जायनात. उरलें पुरो आसून कितें प्रयोजन. आमच्या जिवितान तशें जाता. आमी मागणें म्हणटा जावंक पुरो, आमी विविध संगती करता जावंक पुरो, नोवेनां करता जावंक पुरो, आनी कितें करता जावंक पुरो, तें करता हें करता. सवाल म्हाका आनी तुका पवित्रत्वान संबंध आसा गे म्हणून. कशें व्हंकल न्हवऱ्या मदें संबंध केदळ आसता, तांचे बोगणां आयकून एकामेकाचे बोगणां जाणां जावन एकामेका सांगातपणान जियेतात गे. तस जाल्यार सांगातपण म्हाका आनी तुका ह्या पवित्रत्वान आसा जाल्यार हांव आनी तूं पवित्रत्वाच्या एकवटान जियोंक शकता. मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक दुसऱ्या कोरिंथीकांच्या दुसऱ्या पत्रांत 13 वाक्य म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्वाचो एकवट तुमचे सगळे आसो. पवित्रत्व आसा सोमा ताचे तें एकवट आसा गे, ताचे तें बांद आसा गे, ताचे तें संबंध आसा गे म्हणलें पयलें चिंताप हांवें तुवें आटयसाय. दुसरें संबंध असल्या पावाना विधेयपण जायसै. मुस्तुपटीं आमी संबंध दवरूंक आशेता पूण विधेय जावंक नाका. जें कितें पवित्रत्व आमकां संदेश दिता ताचें विधेयपणान आव्हान तूं चलतावंक गे म्हणलें सवाल. सामतेवाच्या 3 अध्यायांत 16व्या वाक्यतावन 3 अध्यायान 16वें वाक्यतावन 4 तेच्या पयल्या वाक्यान आमी पळयता जेजू क्रिस्त पवित्र स्नान घेत आसतना तो पवित्रत्वाच्या शक्तीन भरलो आनी ताजे उपरांत पयलें वाक्य 4 तेजें म्हणटा ताजे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रत्व जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. म्हळ्यार तो पवित्रत्व लीड करण्यात आसतना कश्टान जावं पुरो संकश्टान लीड करण्यात येता. आरणे ते कश्टांचें थंयसर पवित्रत्व लीड करण्यात आसतना जेजून धांवोंक ना, ताका खालती मान घालता आनी ताच्या त्या पवित्रत्व कशें लीड करता, कशें मुंद दरसून येता तशें तो गेलो. विधेयपण थंयसर आशिल्लें. आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पवित्रत्म्याक जर तर संबंध आमचो मुस्तू बरो घट्ट जायचे जाल्यार ताका विधेयपण जावचें मुस्तू गरजेचें. विधेयपण जावचें गरजेचें. तेच प्रमाणे विधेयपण जाल्यार मात्र आमी पावना मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकांत आमी जाणा पवित्रत्वाचें संबंध जोडटा आसतना थोडे फावटी आमकां बघता आळे अशें गेल्यार कशें बघता तशें येता खंय येता म्हणून आमकां कळना. जावंक पुरो ती वाट आमकां वांकडी दिंकडी दिसता. पूण पवित्रत्वाच्या दृश्टीन विविध कारणा खातीर विविध घटना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जातात. पवित्र पुस्तकांत सिराकाच्या ग्रंथांत 4 अध्याय 17 ते 19 वाक्य पळयलें जाल्यार प्रारंभाक ती ताका वांकडे दिंकड्या वाटेन चलयतली, ती ताचेर भिरांतपणे आकांत हाडटली आनी तिच्यान ताचेर विश्वास दवरूंक जायसर ती ताका सतयतली आनी आपल्या आज्ञा उदेशी ताची परिक्षा करतली. उपरांत ती नीट वटेर परतून ताचेर शेतली, ताका संतोश बरयत करतली आनी आपले गूट ताका उगडापें करतली. त्या देखून उडास करुया पवित्रत्वाने संबंध जोडटा आसतना कश्ट संकश्ट आमकां येता आसतना भियेन आसतना रावोंक, धैर्य सुखान आसतना रावोंक, बगार त्या कश्ट संकश्टांनी त्या पवित्रत्वाच्या थाळ्याक उलो दिवन आमी ताका फट लावून गेले जाल्यार आमकां मुखलें जिवीत, आमकां संतोश बरयत तो पवित्रत्व आमचें तें एक जाता, एकवटेच जाता आनी तो बळादेक जाता. तिसरें अंश आमी उडास धरूंक जाय
पवित्रत्व आमचे संबंध असल्यावर मात्र पावाना आम्ही देवाचे उतार उपयोग करचे गरजेचे. जेजू क्रिस्ता थंय पवित्रत्व थंयसर पवित्र सगळ्यात ताजे भरली वट्ट्या रितीर ते पवित्रान घेत आसतना पवित्रत्वान बरोवन ताका आरण्याक गेलो आनी थंयसर गेल्या उपरांत 40 दिसा उपरांत ताका भूक लागली आनी 40 दिसा उपरांत भूक लागतना देवसर येवन ताका थाळता. त्या वेळा पवित्रत्व थंयसर येना. हांव तुका आडयतां देवसराक आडयतां कित्याक हांव आसा न्ही तुका आडयतां म्हूण सांगना. देवसार येवन थाळता आसतना जेजू क्रिस्त ती पवित्र पुस्तकाची उतरां देवाचे उतार तो उल्लेख करता आनी थवळ त्या देवाचे उतार आयकतच देवसार थंयच जावन फळटा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पवित्रत्व क्रिया जावन वता आसतना हर एक कडेन म्हाका ताणें उखलून उरी जेवणार जावचें ना. आमी थोडो वेळ आमकां एक मुखार व्हरतलो आनी पवित्रत्व पळयता वो व्यक्ती कशें कश्ट आसतना कशें पळयता. देवाच्या उतराचेर हांवें तुवें म्हत्व दिवन देवाचे उतार हांवें तुवें उलोवंक जाय आनी देवाच्या उतरा मुखांतर हांवें तुवें जिखोवंक जाय. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 17वें वाक्य म्हणटा पवित्रत्व दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतार जावन ती तुमची तलवार. देवाचे उतार जावन ती तुमची तलवार. ही तलवार हांवें तुवें उपयोग करना देवाचे उतार उपयोग करून हांवें तुवें झुजांत जिखोवंक जाय. आनी त्या वेळा हांव तूं वर्ते त्या पवित्रत्वाच्या एकवटान पवित्रत्वाच्या माया मोगान पवित्रत्वाच्या सक्तेन हांव तूं चड आनी चड जियोंक शकतले. म्हजो आनी तुजो संबंध पवित्रत्वाचे बळादीक जातलो. म्हाका आनी तुका कोणेंगी उखलून व्हरची गरज ना. मांवान तूं सोलोवंक शकतले. हांव सोलोवंक म्हळ्यार आत्म्याच्या सक्तेन सोलोवंक शकतले. हांव त्या देखून उडास दर्या मोगाच्या न्हू मुखल्या आमच्या दिसांनी हांव आनी तूं कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार तातूंत भियेनासतना त्या संकश्टा मुखांतर आमी दैवीक सकत आमी जाणा जावन देवा लागीं सांगतपणान जियेया. पवित्रत्वा लागीं चड आनी चड संबंद जोडूंक आमी पळया. देवाचे उतार आमी उपयोग कर वाचून उपयोग करना त्या संकश्टा वयर जैत व्हरया. पवित्रत्व्या द्वारे हांव आनी तूं जिविताचे मुखले आमचे दीस आशिर्वादी जावचे बरी हांव आनी तूं जिवितान चलदां तर म्हजें आनी तुजें जिवन खंडीत जावन नंदन जाता. त्या खातीर आयच्या दिसा ह्या पवित्र आराधन जाता आसतना हांव आनी तूं मागया म्हज्या पवित्रत्म्या सुम्यान जेजू तुवें बसयलो तो पवित्रत्व म्हजें तें दिलाय तुवें तो क्रियाळ जावंक म्हाका करपा दी. त्या पवित्र आत्म्या थंय सोलून वचोंक ताज्या सांगतपणान सोलून वचोंक म्हाका करपा दी. ताजें बोगणें जाणा जावन ताका दुखय नासतना म्हाका जियोंक करपा दी. ताजो संदेश आयकून त्या उतरा प्रमाणे जियोंक म्हाका करपा दी. ह्या संवसाराचेर त्या कश्टा संकश्टाचे वयर जैत व्हरूंक म्हाका तुका करपा दी म्हूण सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया. म्हजें तुजें आनी आमचें कुटुंब आशिर्वाद जातले आमचे समुदाय आशिर्वाद जातले आनी ह्या वरवीं आमी निसायकी सर्वेस्परा देवाक मंच तसले व्यक्ती जावन जियोंक शकतले. हांव आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. 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 हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्यानो सुमयाचे आशिर्वाद सोडूंक आमी येता. एक घडी आमी दिंबेर आसल्या कडेच जे कितें ते सवां आमची आसात मागणी आसात कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांकां हर एकल्याकी सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया समर्पण करया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन पिडेस्तां प्रायवंतां खातीर आमी मागया. ह्या कोरोना पिडेक वळख जावन कश्टांच्या आस्पत्रेनी कश्टांच्या आमच्या भावंडां सोवडास करया. तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन तांची सेवा करच्या ह्या दाक्तरां खातीर नर्सां खातीर बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर आमच्या समाजेंत आज कुटुंबां भेटक दिवन आशा कार्यकर्ता आमी म्हणटा ती येवन सेवा दिवन आसात सबार कुटुंबांक उमो करना आसात तांच्याय बऱ्या मना खातीर आमी मागया. तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या राष्ट्रा खातीर आमच्या राज्या खातीर हे पिडे विरोध जायतीं बरीं कामां मांडून हाडना आसात. आमच्या बऱ्या मुखेल्यांक सुमयान आशिर्वाद दिवचे खातीर तांच्या मारिफात आनीकी बरेपण जावचे खातीर आमी मागया. हे समेस्तांचेर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी कोणाचेर मागता तांचेर सुमयेची आशिर्वादां देवन येवच्या खातीर त्या आशिर्वादां जोडूंक
एकठांय जावन गावया गीत हे देवाड्या साक्रामेंतान. Ora sacramenta sestang nama koruya purvila tiarupa botla abioriti adarya solvon vecha eskatvisha avatace moldivya sashi bapa tashi sputa ullasani stutisa potvi mahima sasna sasna ekastalya kasita spirita sama sami Amen. प्रार्थूया. ये देवा तुझ्या विची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सबल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen.